CRZांत IPBन प्रकल्पांक अप्रूवल दिल्ले असल्यार पासून प्रकल्पाक GCZMAची मान्यताय घेवची पडटलीच। त्याचबरोबर IPBन दिल्ल्या सगळ्या अप्रूवलांचो सध्या रिव्ह्यू चल्ला म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगला। CRZ वाठारांनी IPBन दिल्ल्या प्रकल्पांक हरकत घेवंक गोवा फाउंडेशन हायकोर्टांत गेल्यात। ताचेर सरकारान ही जाप दिल्या। आदल्या पर्रीकारांनी पार्सेकार सरकाराच्या काळात IPBन मंजुरी दिल्ल्या प्रकल्पांचो नियाळ घेवपाचें काम आता नव्या पर्रीकार सरकारान सुरू केला। ॲडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदेन सोमारा हायकोर्टात सांगले, CRZ वाठारांतले खंयच्याय प्रकल्पांक IPBची मान्यताय आसत जाल्यार पासून तांकां गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाची परवानगी घेवप चुकना म्हूण एजीन हायकोर्टाक स्पश्ट केलां। IPBन CRZ वाठारांत मान्यताय दिल्ल्या कांय प्रकल्पांक हरकत घेवंक गोवा फाउंडेशनान आव्हान याचिका घाल्ली। IPBन मंजुरी दिल्या म्हणटकीच बाकीच्यो ऑथॉरिटी पर्यावरणाविशीं बारीकसाणी तपास नासतना प्रकल्पांक दोळे धांपून परवानगी दिताल्यो म्हूण गोवा फाउंडेशनाचो आर्ग्युमेंट। आता ही केस परत 21 ऑगस्टाक कोर्टा मुखार येतली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। GMCतली चारय कॅन्टीनां आनीक कांय दीस अनिश्चित बंद। नितळसाणीच्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घालिना तो मेरेन GMCतली ही कॅन्टीनां सुरू करूंक दिवचे ना म्हूण FDAन स्पश्ट केलां। फाटल्या मंगळारा FDAन चारय कॅन्टीनां बंद केल्ली। त्या उपरांत कॅन्टीनांनी कितल्यो गजाली जाग्यार घाल्यात तें पळोवंक सोमारा FDAन इन्स्पेक्शन केलें, मात परिस्थिती व्हडलीशी सुदारिल्ली दिसना। GMCतल्या कॅन्टीनांनी बुरशेपणां चल्ल्यात। चायेच्या किटल्यांनी फंगस, उदकाच्या टाकयेंत रेबो आनी जल्ले, जनेलांचेर धुल्लो, लायटींचे वायरींग निकळ्ळां आनी सगळीकडेन बुरशेपणां। फाटल्या मंगळारा FDAन चारूय कॅन्टीनां बंद करपाची नोटीस काडिल्ली। नितळसाणीच्यो गजाली जाग्यार पडना तो मेरेन कॅन्टीन चालू करूंक दिवचे ना म्हूण FDAन स्पश्ट केल्ले। आयज आमी GMC कॅन्टीन चारूय परत व्हेरीफाय करपाक म्हणजे कॉम्प्लायन्स दिल्ले तांणी सगळें कितें कितें सांगलें तें केल्लें म्हणून आमी आयज परत रिइन्स्पेक्ट केली। दुसरे तांणी एक दोन कॅन्टीनांनी जवळ जवळ 50% कॉम्प्लाय केल्या, पूण अजून मेजर डेफिशियन्सीज चारय कॅन्टीनांनी आमकां नोट जाल्या म्हणून आयज तांकां आमी परत म्हणजे जो पर्यंत ते कॉम्प्लाय करना तो पर्यंत आमी तांकां चालू करूं नाका अशी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या। आनी एक 2-3 एक्स्ट्रा गोश्टी मेळ्ळ्या, म्हणजे तेंचे वॉटर टँक्स जे आहा स्टोरेज तितून सामके डर्ट आनी जल्ले बिल्ले मेळ्ळ्या। प्लस तेंचे फिक्स्चर इलेक्ट्रिकल फिक्स्चर्स जी आसा ती सगळीं मोडलेलीं आसा, ती तांकां रिपेर करपाक सांगल्या। टी पॉट जे यूज करता ते सामके तेंचे म्हणजे भितर फंगस ग्रोथ जाल्ली आसली ते तांकां डिस्कार्ड करपाक सांगल्या। आनी जे मॅन्युफॅक्चरींग एरियान तांचे जे विंडोज आसा तितून सामकी डर्ट भरलेले आहा ते सुद्दां तांकां काडून रिपेर करपाक सांगला। आनी सगळ्याक तांणी पेस्ट कंट्रोल केला म्हणटा ती केल्ल्यान सगळ्याक आमकां आयज जल्ले दिसले, म्हणटकीर तांकां आनी एकदां पेस्ट कंट्रोल करून कंप्लीट जल्ले तांकां काडपाक सांगला। कॅन्टीनांनी FDAन दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण सुमार अर्द्यो गजाली जाग्यार घाल्यात, पूण सगळ्यो गजाली जाग्यार पडना तो मेरेन FDA कॅन्टीनां चालू करूंक दिवची ना। आतां मंगळारा बंद केल्ली, आयज जाले 6 दीस जाले ऑलरेडी, पूण आतां ते जे फाटल्यान आनी यात्री निवास आहा ते तो कॉम्प्लाय करीत तो म्हाका दिसना। आनी एक 8 दीस तरी वतले तांकां हे सगळें कॉम्प्लाय करता म्हणटा आमी परत ते व्हेरीफाय करतले। दॅट वी कॅन गिव फास्ट या सो हे 2 कॅन्टीन्स आहा ताणें खुबशें काम केलां, पूण ताणें उरलेलें कॉम्प्लाय केल्या शिवाय आमी ताका चालू करता। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। घेव एक ब्रेक।